नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. उटा फुडाऱ्यांच्या अधिकारांक कातर जिल्लो निबंधकांत प्रकाश वेळीप गटाक उटा समितीचो वांगडी म्हूण काम करूंक घाले निर्बंध सभा लोगो शिक्को वापरूंक निर्बंध आदिवासी भवन उभारपाक सरकार फेल आरजीपीची मुख्यमंत्र्याची टिका लोकांच्या जमनीच्या हक्काचो प्रश्न हुमकळ्ळो प्रकाश वेळीपान घेतलो उटाचो वैयक्तीक फायदो म्हणून आरोप हल्लेकारान म्हज्या पुताचेर केल्ले आरोप खरे असल्यार मुख्यमंत्र्यान चौकशी करची आदलो आमदार बाबू मिडिया मुखार आमदाराक विचारल्यार तोंड बंद अनमोड घाट रिस्की 101 मीटर मायज रस्तो खचलो रस्त्याक वेरो येरादारीक अनमोड रिस्की उटंगाराक लागून आनीकय कांय सुवातार पालसणां कोसळपाचो भंय साकवाळे एलपीजी गॅस चोरपाच्या रॅकेट एक्सपोज जाले उपरांत डिलरांनी घेतली दखल चौकशी खंय जातली होम डिलिव्हरी कमिशन वाडोवंक मागणी वीस वर्सां उपरांत उद्धव राज ठाकरे मराठी खातीर एकठांय बाळासाहेबाक जमले ना ते अनाजी पंतान केले मुख्यमंत्री फडणवीसाचेर राज ठाकरेचो थोमणो उटा संघटनेचे प्रकाश वेळीप गटाक धपको जिल्लो निबंधकांत प्रकाश वेळीप गटाक उटा समितीचो वांगडी म्हणून काम करूंक तात्पुरते निर्बंध घाल्यात उटाच्या नांवा सकयल सभा घेवप लोगो वा शिक्को वापरूंक निर्बंध संघटनेची खंय सप्टेंबरांत वेंचणूक जातली 6 एसटी संघटनांनी याचिका दाखल केल्ली त्या उपरांत निर्णय उटा संघटनेच्या प्रकाश वेळीप गटाक धपको जिल्लो निबंधकान उटाच्या नावाखाला सभा घेवप लोगो वा शिक्क्याचो वापर करपाक निर्बंध घाल्या एसटीच्या 8 संघटनांनी उटा ही शिखर संघटनेची स्थापणूक केल्ली मात आता हे संघटनेक खंय विश्वासात घेनासतना निर्णय जातात एसटीच्या संघटनांची जिल्लो निबंधकांकडे याचिका 2004 ते आतापर्यंत आज 22 वर्सां सुमार जाली हो जो आमचो प्रकाश वेळीप जो आसा आणि त्याच्या बरोबर बाकीचे गोविंद गावडे म्हण हे म्हण कंटिन्युअसली तेच ती संघटना आसा ती सांबाळटा आणि जे कितें आसा आमच्या घटनेन जे कितें केल्लें बरयल्लें की दर 2 कॉन्सिक्युटिव्ह हें जाल्या नंतर तिसऱ्या एका तुका हें रावपाक मेळचें ना म्हणून ते कडेन आमी हें केली की हांगासर तेंच्यो जनरल बॉडी बरोबर जायना म्हणजे मेंबर सारके हें आसना कांय ना सगळें अस्तव्यस्त सगळें पळोवप 8वी संघटनाची शिखर संघटना एपेक्स बॉडी म्हणटा ते पूण हांगासर पळय जाल्यार आमकां इन दीस डेमोक्रेसी हेज्यो कोण बाकीच्यो ज्यो संघटना ज्यो आसल्यो 8वी संघटना ज्यो आसल्यो पळय काय न्हू आठांची तेजी जर एक जर संघटना जर हो कोणाकूच विश्वासान घेना आनी आमची जी बाजू आशिल्ली की आमचो जो स्टँड आशिल्लो की इट इज एन अलायन्स ऑफ 8 एसोसिएशन्स हे जो तेणी एक्सेप्ट केले कडेन आसा ऑर्डरी भितर सेकंडली हे स्पेसिफीक ऑर्डरी तेणी म्हणला इंजंक्शन ऑर्डर जी पास केला तितून म्हणला की उठान खंयचोच उठाचो बॅनर यूज करपा जायना दे कॅनॉट डू द फायनान्शियल ट्रान्जॅक्शन खंयचोच तिणी प्रोग्राम करपा जायना आनी जाचें डेजिग्नेशन एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचें जावं जनरल कावन्सिलाचें ते खंयचें डेजिग्नेशन जें उठाचें आसा तें तिणी यूज करपा जायना ह्या याचिकेचेर सुनावणे उपरांत जिल्लो निबंधकान उटाच्या नावाखाला सभा घेवप लोगो वा शिक्क्याचो वापर करपाक निर्बंध घाल्यात सप्टेंबर म्हयन्यांत खंय वेंचणूक घटनेंतल्यान समजा एसटी समाजाक दिसता अन्याय जालो एक बरी संघटना आपल्या खातीर काम करताली तिका जर बंदे हाडपाचे जर अशें षडयंत्र चल्ला जाल्यार तो तमाम गोंयच्या तमाम एसटी समाजा म्हाजो उलो आसा की तुमी हो अन्याय सहन करनासतना अन्याय सहन करचो न्ही आनी एकजूट दाखयात आनी हेजे जे आसा ते योग्य उत्तर योग्य टायमार तुमी दियात ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आदिवासी भवन उभारूंक सरकार साप्प फेल म्हणून आरजीपीची मुख्यमंत्र्याचेर टिका राना हक्क समिती वरवीं आदिवासीच्यो मागण्यो तडीक लावंकूय सरकाराक जमना
लोकांचे जमनीच्या हक्काचो प्रस्न हुमकळ्ळो ते भायर ट्रायबल रिसर्च सेंटरय नावाक कसलोच रिसर्च ना. प्रेमानंद गावडे म्हणटा प्रकाश वेळपान उटाचो वैयक्तीक फायदो घेतला. तेजे रक्ताचे नाते ना, मात सामाजिक आणि मागीर मनाचे नाते आसा आणि भावनीक नाते आसा. आता आम्ही आयज रक्ताचे ट्रायबल्स तेणी कितें कितें सांगला ते मिटिंगेक ती कशी फोटींग आसा आणि बंडल बाज तेणी कितें कितें बंडल मारला ते सांगपाक आयज आमी ही प्रेस घेतला. टोटल ही जी बोर्ड केला टोटल लाइन वाइज डिपार्टमेंट फॉर द इयर 2020 1314 crore वो बजेट आसलो. पण तितूंतले फंड तेंच्यानी स्पेंड केला ओनली 835 crores म्हणजे ओनली 65% टू स्पेंड केला. बाकीचो 35% 36% तो अनस्पेंड आसा. आता सीएमान आपल्या हायगेर मन लावपाची गरज आसा. रिलॅक्स म्हणजे इतले कमी स्पेंड करता वो ट्रायबल डिपार्टमेंट आणि बाकीचे डिपार्टमेंट तेंचे आमी एक्सपेक्ट कितें करूंक शकता. जे आजकाल सीएम हेजेर चड आवाज करता ते म्हणजे फॉरेस्ट रायट क्लेम्स 10,130 केसीस आसा. 10,130 फॉरेस्ट केसीस आसा तितूंतले 1270 डिस्पोज जाला. काल सीएमान सांगले की अराउंड 3,000 केसीस डिस्पोज जाला. म्हणून 3,000 केसीस डिस्पोज करपाक 2012 ते 2025 ऑलमोस्ट 13 वर्सां हे बीजेपी सरकाराक रावले. आज ट्रायबल लोक आसात ते खंय तरी उपेक्षित आसात. लोकांचे जमनीचे विशय खूप पेंडिंग आसात. जावं तांकां सरकार दरबारान ज्यो स्किमी मेळटात त्यो तुटपुंज्यो आसात ह्यो सगळ्यो तुमी व्यवस्थित करच्यो. फुडें गेले जाल्यार जे आमचे ट्रायबल लिडर आसा खास करून जो उटा प्रकाश वेळीप आसा हेणी इतल्या वर्सां लोकांक दिशाभूल करून आपली खुर्ची मजबूत केल्ली आसा. आणि काल जो निर्णय येयल्लो जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रा कडल्यान हे तेका एक व्यवस्थित चपराक मारलेले आसा. पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान म्हज्या चल्याचेर केल्ले आरोप खरे आसल्यार मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची. आदलो आमदार बाबू आसगांवकार मिडिया मुखार. कार्यकर्त्यांक फुडें काडून कितलेय पुतळे लासले तरी 2027 वेंचणूक लढयतलोच. प्रुडंटान आमदाराक विचारल्यार तो बोग्गी. पेडणेचो आदलो गट अध्यक्ष म्हणटा प्रवीण फेल. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक 1.5 वर्स आसा. मात पेडण्या वेंचणुकेचे वारे व्हांवपाक लागिल्ल्यात जमा. आमदार प्रवीण, आदलो आमदार बाबू आनी हेर इत्सूक उमेदवार एकामेकाचो विशय लावन धरतात. आमदार प्रवीण आनी बाबून एकामेकाचेर वादग्रस्त विधान केल्या उपरांत शुक्रारा पेडण्या मार्केटात आमदार प्रवीणाच्या समर्थकांनी आदलो आमदार बाबूचो पुतळो लासलो. त्या उपरांत बाबू मिडिया मुखार. बाबू आसगांवकर हो 2027 इलेक्शनाक रावतलोच. आणि काल भुरग्यांनी तो माझ्या बद्दल हे केला पुतळो जळयलो. ताचो अर्थ कितें? त्या खरें म्हटल्यार भुरगे यूथ भुरगे आसलेले. आतां ते 4 जाणांचे तरी तेजे भितरलें काम केलें पळय ह्या आमदारान. म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले. आता हेजेर माझे इतलेच आव्हान आहे आमदाराक जाता तितली हे भुरगे समज तुजे न्ही आणि ह्या भुरग्यांनी घेवन अशें केल्लें आहा आनी तेणें एक्शन घेवची. तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक आड म्हण अरेस्ट कर. मजगती बाबूचो चलो डिस्कोत ड्रग्स विकता म्हूण आमदार प्रवीणान केल्ल्या वक्तव्याचेर बाबूची जाप. आणि तेणें जो आरोप केला तेणें म्हाका कांय फेवर करपाची गरज ना. तेणें तेजेर एक्शन घेवचें. जे माझ्या भुरग्यांची बी नावां घेतल्यात पळय तेजेर एक्शन घेवचें. सीएमान एक्शन घेवचें. हांव तेका एकदम फ्री सोडटा. कारण असल्या बाबतींत ड्रग्स बाबतींत म्हणटा हांव सारको 1 नंबर क्रॉस सारको. तेवटेन पेडणे भाजपाचो आदलो गटाध्यक्ष तुळशीदास गांवसानूय पत्रकार परिशद घेतली. तो म्हणटा प्रवीण निष्क्रिय आमदार. पेडण्याच्या विकासा बाबतीत किंवा पेडण्याचे ज्वलंत जे प्रश्न त्या संदर्भात विचार जर केलो जाल्यार ह्या आमदाराचो तेचेर मात्तूय लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येता. म्हणजे पेडण्याच्या आमदाराच्या इतिहासात सगळ्यात निष्क्रिय आमदार म्हळ्यार आमदार प्रवीण आल्लेकर आसतलो अशें हांव ठामपणे सांगूंक सोदतां. ह्या दोनूय पत्रकार परिशदे उपरांत प्रुडंटान आमदार प्रवीणाक संपर्क केलो. तो उलोवंक तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अनमोड घाट रिस्की. 100 मीटर मायज रस्तो खचला म्हणून कळटा. शुक्रारा उसरां घडणूक. रस्त्याक वेरो गेल्यात म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो.
येरादारीक अनमोड रिस्की जाला. उटंगारांत आनीकय कांय जाग्यार पालसण कोसळ्ळी म्हणून दुबाव. आमी आयज आसात ते अनमोड घाटाचेर आनी अनमोड घाटाचेर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की हो जो वलताचेर हो जो रस्तो आसा बरो व्हडा प्रमाणान हो रस्तो कोसळून गेल्लो आसा सकयल. ज्या प्रमाणे पावस पडला त्या प्रमाणे सगळी जी रस्तो आनी जी माती सगळी सकयल गेल्ली आसा कोसळून. आनी हांगा सद्या जे पोलीस हाडून दवरल्या आनी वन वे हे जे ट्रॅफिक आहा ते सद्या ते सोडटा. रिपेर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता बरेच मोठे धरण कोसळ्ळ्या भशेन कोसळ्ळां. आनी आतां दिसाचें म्हण हांगासर पोलीस आसा कारण एक सायडीच्यान गाडी सोडल्यान दुसरे सायडीक गाडयो आडोवन दवरच्यो पडटा. पण ही जेन्ना रातची जेन्ना ही गजाल आसतली म्हणल्यार रातची जेन्ना हांगसरल्यान ट्राफीक सोडचें पडटलें तेन्ना बरोच त्रास जाता कारण हांगा सगळो काळोख आसतलो आनी ह्या काळोखान हे एक सायडीच्यान एक दिसतलें काय कितें. पण म्हाका दिसता पोलीस कशें कितें एडजस्ट करतले खबर ना. पण मोठ्या प्रमाणान जे आतां बेळगांव सुद्दां लोक येवपी आहा तेंच्यांनी ह्या घाटान येतना सवका गाडी चलोवपाची गरज आसा कारण अशा पद्दतीन एक लँडस्लायड जावं रस्ते एक आतां सतत वयता. मजगती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हेवी कमर्शियल गाडयांक ह्या रस्त्याचेर येरादारीक बंदी घाल्या. जिल्लोधिकाऱ्याच्या नोटिशीत गरजेचे वस्तू हाडपी आनी पॅसेंजर बसींक थाकाय. सांकवाळ सिलिंडरांतलो LPG चोरपाचे मोठे रॅकेट एक्सपोज जाल्या उपरांत LPG डिस्ट्रीब्युटर संघटनेन दखल घेतल्या. प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जातली म्हणून मंडळाचे वांगडी सांगतात. होम डिलिव्हरी आनी कमिशनाचे रेटींत वाड करची म्हणून संघटना मागता. गोंयांत हालींच कमी वजनाचे LPG सिलिंडर सापडिल्ले. ह्या इश्यूची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय म्हूण LPG डिस्ट्रीब्युटर असोसिएशनाच्या संघटनेन मागणी घातली. सबसे बड़ी समस्या है हम लोग चाहते हैं कि कंपनी जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो उनका पालन करे, नियमों का पालन करे. वो सिलेंडर के ऊपर सील होती है. आप एक 2 रुपए की भी 5 रुपए की पानी की बोतल 100 ग्राम 100 ml 200 ml आती है वो फुल प्रूफ होती है. लेकिन कंपनियां जो सिलेंडर के ऊपर सील लगा रही हैं वो फुल प्रूफ नहीं बना रही हैं. हमारी बेसिक मांग है कि उससे हमें निजात दीजिए. आप फुल प्रूफ सील लगाइए उसके ऊपर, किसी तरह की कोई टेम्परिंग ना हो. तशेंच होम डिलिव्हरीची आणि कमिशनाची रेट वाढवची म्हणून संघटनेच्या वांगड्यांनी मागले. प्रभार मिलता है. आज के युग में पोस्ट ऑफिस भी मिनिमम रजिस्टर्ड रेडी 40-45 रुपए में जाती है, लेकिन सिलेंडर का प्रभार 35 रुपए है. जबकि इस बीच में हमारे बहुत सारे खर्चे, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, व्हीकल का हो, फ्यूल का हो, एक्सप्लोजिव हो, वेज हो, ये सब इतने रिवाइज हो चुके हैं लेकिन हमारा कमिशन नहीं. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे. 20 वर्सां उपरांत उद्धव ठाकरे आनी राज ठाकरे मराठी खातीर म्हणून एकठांय. बाळासाहेबाक आमकां एकठांय हाडूंक जमलें ना तें अनाजी पंतान खंय केलें. उद्धव राज ठाकरेचो मुख्यमंत्री फडणवीसाचेर फार. एकठांय आयल्यात एकठांय रावतले म्हणून उद्धव उलयला. महाराष्ट्रांत मराठीचेर अन्याय जावंक दिवचे ना मेळाव्याक 50,000 लोक. आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा. हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या प्रगत आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं. आज तुम्ही सगळेजण मराठी म्हणून एकत्र आलात. आज महाराष्ट्रामधला तमाम मराठी आज मराठी म्हणून एकत्र आला. टाळ्या वाजू नका, मी काय सांगतोय नीट ऐका. याचा पुढचं राजकारण ह्यांचं पुन्हा तुम्हाला जातीमध्ये विभागायला सुरुवात करतील. एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी. हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही. आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्याही पेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत. तुम्ही काय आम्हाला हिंदुत्व शिकवताय? अरे 92-93 साली जेव्हा जे काय घडलं, देशद्रोही मातले होते, तेव्हा मुंबईतल्या अमराठी लोकांना सुद्धा हिंदू म्हणून माझ्या शिवसैनिकांनी, शिवसेना प्रमुखांच्या शिवसैनिकांनी व मराठी माणसांनी वाचवलेलं आहे.
म्हणजे हळुवारपणाने हे सगळं काही एक 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 करत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही कितीही कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. अडवलपाल वाठारांत खोदळ उदक येता तें मायनिंग पिटांक लागून न्ही म्हूण गांवचे लोक सांगतात. जून जुलयत मोठ्या पावसार कांय प्रमाणात उदक खोदळ येवप खंय साहजीक. दर वर्सा तशेंच येता आनी तें खंय अस्नोडा प्लांटांतल्यान येता. ताचो आनी खणीचो कांयच संबंद ना. मायनिंग पिटांक लागून खोदळ उदक येता म्हूण सोशल मिडिया पोस्ट येताले. अडवलपाल वाठारांत खोदळ उदक मायनिंगेक लागून येता म्हूण कांय जाणांनी वगीच उठयल्ले म्हूण थळाव्यांचो दावो. लोकांनी नळाक येवपी उदक दाखोवन गजाल स्पश्ट केली. सांगपाचो उद्दिश्ट म्हटलें मेन म्हटल्यार आमकां जें उदक येता पळय तें मायनिंगाचो आनी आमकां उदकाचो कांय संबंद ना. कारण मायनिंग पिटांतल्यान जें उदक येता पळय खंयच्याच नळाक तें येना किंवा त्या मायनिंग पिटांतसून उदक येयल्लें कोणूच खंयच्याच नळाक येयल्लें तें पियना. कारण मायनिंग पिटांतसून जर उदक येता आसत जाल्यार पयलीं आमच्या व्हाळाक वयता. व्हाळाक वचून तें आमच्या सकयल पार नदीक वयता. पार नदीक वचून तें अस्नोड्या आमचो मैत्यान वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट आहा थंय ते पंप जाता. ते पंप जाल्या उपरांत थंय ते प्युरिफायड जाता आनी मागीर ते खंय तरी लोकांच्या टॅपाक ते डिस्ट्रिब्यूट केले वयता. आनी ते गेल्या उपरांत आमच्या स्पेशली आमच्याच गांवाक येना सगळ्या थंयच्यानूच ते सगळ्या आख्या गांवांक किंवा सगळ्या विलेजींक पर्वरी सारके हितून सुद्दां थंयच्यान ते पंप जावन ते उदक थंयच्यान गेले वयता. आतां खोदूळ उदकाचो जो इश्यू आसा तेजो आनी ह्या मायनिंग पिटाचो आनी ह्या खोदूळ उदकाचो कांयच संबंद ना. कारण जे आतां तुमकां दाखयलें आमकां जें उदक येता तें हांवें तुमकां अशें सारकें दाखयलें. तुमच्या फुड्यान अशें सामकें तें प्युअरिटी जरी दाखयली हांवें स्वता अशें हांवें पिवन दाखयलें पण तशें कांयच ना. आनी मेनली म्हटल्यार हें आतां उदक पावसान येता पळय सगळ्याक जग जाहीर आसा की पावसान उदक येयल्या उपरांत तें खंय तरी गरम करून पिवपाचें जावं अशें कांय तरी तें आमकां पावसान जे हे घेवपाचें आसता तें घेवचेंच पडटा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. आयडीसी वरवीं लोकांकडच्यान प्रायव्हेट जमनी घेवन उद्देगीकरणाचो सरकाराचो प्लान. सरकार खंय लँड बँक पॉलिसी करतलो. रित्या जमनीचेर प्रॉफीट जोडपाचो सरकाराचो यत्न. प्लान तयार करप चल्लां. IPB प्रायव्हेट जमनी घेवन उद्देगांक उपेग करता. तशेंच आयडीसी वरवीं सरकार प्रायव्हेट जमनी उद्देगांक वापरतलो. मंत्री माविन उलयला. IPB करता तशें लोकांकडल्यान प्रायव्हेट जमनी घेवन तांचें उद्देगीकरण करपाचो प्लान सरकार काडटलो म्हूण उद्देग मंत्री माविनान म्हायती दिली. लँड बँक पॉलिसी तयार करून IDC खाला खंय ह्या प्रक्रियेची सुरवात जातली. प्लान काडपाची तयारी खंय चल्ल्या. आमकां खूब जाण एप्रोच जाता IDC रिक्वेस्ट करत आमी आमचे लँड इंडस्ट्री खातीर दिवपाक सोदता तांकां एक लँड बँक कसो करपाक जाय. कोण येता लँड दे शूड नॉट ओनली एप्रोच IDC, लेट देम एप्रोच अस. यू बी द फॅसिलिटेटर. सो वी सेड ओके वी विल इम्प्लिमेंट इट बट वी हॅव टू स्टील डिसाइड. इट इज इन द इन्फेंट स्टेजेस. टुडे अंडर IPB if you have your land and you want to set up industry, you can approach IPB and get it converted. No, same way people are saying we want to give our land, we want some nice industry to come, it is lying idle. Otherwise, at least it will fetch us some income and we'll be able to be part of the industry. That is the thing. Let's say कितले lakh square meters आपलो land घ्या म्हणून येयला पण हांवें घेवना अजून. आणि because we have not formulated a policy, we have to formulate some policy. So we are in the process of doing that. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. MES हायर सेकंडरीचें नांव आतां माधव कामत हायर सेकंडरी अशें केलां. थंय शेनवारा भांगरा महोत्सव मनयलो ते फाट भुंयेर हायर सेकंडरीचें नांव बदल्लें. माधव कामत MESाचो पयलो प्राचार्य. भांगरा उत्सवा निमतान MES हायर सेकंडरी स्कुलाक आतां नवें नांव मेळ्ळां.
पहिल्या प्राचार्याच्या नावान लोक आता स्कुलाक वळखतले. स्कुलाचे नाव आता माधव कामत हायर सेकंडरी स्कूल हातून बदलला. MES Higher Secondary is now renamed as Madhav Kamath Higher Secondary School. It is not just the number of years we are talking about, but this institute has changed as per the time, and that is what is more important. I would like to congratulate all the teachers of management. Also, the support of Goa government was also very important. या संस्थेच्या सुरुवातीपासून ते आजपर्यंत ह्या नात्यान हांव संबंधित आसा. ही हायर सेकंडरी संस्था ही MES कॉलेजाचोच एक भाग आशिल्लो. कालांतरान ही हायर सेकंडरी संस्था कॉलेजा पासून विलग जाली आणि ती स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्यरत आसा. आमी ह्या शिक्षण संस्थेंतल्यान भुरग्यांक ज्ञानदान, भुरग्यांक तरेतरेच्या कला कौशल्याचे दान, तांकां उत्तम प्रकारचे एटिट्यूड्स हांचें दान आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार मानवी मूल्यांचे ज्ञान. आमची हायर सेकंडरी आसलेली MES सोसायटीची तांकां माधव कामत हायर सेकंडरी स्कूल हें नांव फावो जालें आनी जांच्या खातीर हें नांव फावो जालें अशें द हार्ट ऑफ MES सोसायटी आय वूड कॉल इट श्री माधव कामत जे हांगासर ह्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर उपस्थित आसा. 1971 द ब्रेन ऑफ दिस पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट द सोसायटी दॅट इज श्री वसंतराव जोशी हांच्यांनी हें सुरू केलें अँड द हार्ट कंटिन्यूड द मिशन अँड दॅट इज श्री माधव कामत. श्री वसंतराव जोशी हांच्यांनी ही सोसायटी सुरू केल्या आसतली पूण तें मुखार व्हरपाचें काम जें आसा पळय न्ही हें श्री माधव कामतजी हांच्यांनी केलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दामोदर सप्ताचे फेरयेक नॉन वेज जिनस विकूंक दवरल्यार विश्व हिंदू परिशद आनी बजरंग दलाची शिटकावणी. बाकीच्या धर्माचे लोकूय खंय तांच्या धर्माचो प्रसार करतात, लायसन्स सबलेट करतात. हे आदी नगराध्यक्षा कडेन कागाळ केल्ली, अजून उपाय काडिल्लो ना. प्रस्न सुटना जाल्यार आमीच उपाय काडटले म्हणून शिटकावणी. दामोदर सप्ताच्या उत्सवा वेळार लोकांक जातले त्रास विश्व हिंदू परिशद आनी बजरंग दलाच्या वांगड्यांनी उक्तायले. निवेदन करून आमी 4% म्युनिसिपालिटीच्या 2 तारखेक 2 जुलयाक आमी ऑरेंज दिलेलें आसा आनी त्या 4 मुद्द्यांचेर आमी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सप्तकाच्या फेरयेन आमी जे स्थायी हॉटेल आसा तांच्या बद्दल उलयना पूण जे फेरयेन जी टेम्पररी स्ट्रक्चर उबी करता थंयसर मांसाहारी खाद्य पदार्थ विकले जाता. अक्षरशः ते भाजून थंय लमकळयले जाता. आमी जे भक्तगण येता ते म्हणटा की आमी इतके सात्विकता पाळटा आनी तुमी तुमच्या सप्तकाक अशा प्रकारे मुखार खाद्य पदार्थ विकता. 3 शॉपां थंय लायता ते आनी 3 शॉपां लावन तेंचे आपल्या व्हॉलंटियरांक घेवन ते जे व्हॉलंटियर आसता तांकां ते बुकां दिवन आनी पत्रकां दिवन ते डायरेक्ट फेरयेर लोकांक भोंवता. अशा प्रकारचे धर्मांतरणाचे कार्य सुद्धा हितून चलता. सेक्युलरिझमच्या नांवान सगळ्यांची भावना दुखूंक जायना हेजे म्हत्वपूर्ण गोश्ट हेंच्यांनी घेवपाक जाय. तिसरो मुद्दो जो आसा पळय न्ही तो आसा सेक्युरिटीचो. कित्याक आतां म्युनिसिपालिटी लायसन्स एका पार्टीक दिता. ती पार्टी कितें करता ते आपूण स्वता दुकान घालना, तें दुकान काडटा आनी ते दुसऱ्याक दिता, दुसरो काडटा तिसऱ्याक दिता, तिसऱ्याक काडटा चवथो दिता, अशे पयशे वाडोवन दिता. पूण चवथ्याक जो लायसन्स दिता पयशे जो बसता पळय तेजी क्रेडेन्शियलिटी कितें. आत्तां म्हटल्यार हे श्रावण म्हण सुरू जाता म्हटल्यार भिकाऱ्यांचो वावर स्टार्ट जाता आनी एक ग्रुपान 5-6 भुरगीं धरून ती सप्तकां फिरतात आनी बायलांक अक्षरशः हैराण करता. कोण पर्स ओडटा, कोण पदर ओडटा, कोण हातीक धरता आनी जो पर्यंत पयशे दिना तो पर्यंत तांकां सोडना. आनी ह्याच भुरगे जे आसता पळय ते पीक पॉकेटिंग आनी चेंज स्नॅचिंग करतात. पोरूय खंय कागाळी घेवन वांगडी पालिकेच्या अध्यक्षा कडेन गेल्ले पूण फावते रितीन हाचेर एक्शन घेवंक नाशिल्ली. 4% आमी हेजेर निवेदन गेल्या वर्सा दिल्लेलें आनी आमच्या फुड्यान तेमी आपल्या इन्स्पेक्टराक कोण संजय म्हणून इन्स्पेक्टर आसलो म्युनिसिपालिटी ताका फोन मारून सांगलो अशें दुकान आहा तें काड म्हणून. आमी तें मान्य केलें आनी आमी थंयसून गेले पूण तें दुकान 7 दीस थंयच आसलेलें. आमी सांगून रिटर्न कंप्लेंट दिवन सुद्दां तेणी तेजेर फक्त तोंडी हें केलें एक्शन घेतली. प्रॅक्टिकली थंय कांय जावना. ह्या वर्सा तरी प्रश्न सुटावे करचे म्हूण वांगड्यांनी सुचोवणी दिली. आनी जो सीपीन आपलो शब्द दिला आमकां की जो मांसाहारी विकतलो ताका 50,000 दंड आनी तेजें लायसन्स कॅन्सल जाल्लें हेंच ताका आमी करपा लायतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आयतारा आषाढी एकादस. गोंयच्यान कितल्योश्योच वारी पंढरपूर गेल्यात. ज्यांका वचप शक्य ना ते प्रति पंढरपूर सांखळी विठ्ठलापूरच्या विठ्ठल मंदिरांत दर्शनाक चल्ले. हो विठ्ठल पंढरपूरच्यानच आपल्या भक्तां बरोबर गोंयांत आयला. ह्या देवळाच्या प्राचीन इतिहासाचेर खासा रिपोर्ट.
पाऊले चलती पंढरीची वाट म्हणत गोयचे जायते मंडळ पंढरपूर वारी घेऊन विठ्ठलाच्या दर्शनाक वतात. ही शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ली परंपरा. आर्तभावान उलो मारून विश्व कल्याणाचे साकडे घालपी भक्तांच्यो इच्छा पांडुरंग पुराय करता. भक्तां खातीर भक्तांच्या घरा वचपी विठ्ठलाच्यो कथा आसात. अशीच कथा आणि असोच इतिहास साखळे विठ्ठलापूरच्या विठ्ठल रखुमाई मंदिराचो. प्राचीन काळी शेकडो वर्षापूर्वी इथले जे भाविक मंडळी होती ते वारी घेऊन पंढरपूरला जायचे. तर असेच एक भाविक राणे कुटुंबियातले भाविक हे वृद्धपकाळामुळे पुढे वारी होणार नाही म्हणून त्यांना खूप दुःख झालं आणि त्यांनी पांडुरंगाच्या चरणी पंढरपूरला सांगितलं की आता ह्यानंतर काही मला तुझ्या चरणाशी येणं शक्य होणार नाही आणि ते निघाले परतीच्या प्रवासाला लागले. पण त्या ठिकाणी असा चमत्कार झाला की साक्षात पांडुरंगाच्या ज्या पांडुरंग म्हणजे रुक्मिणी सत्यभामा सहित पांडुरंग हा त्यांच्या झोळीमध्ये जाऊन त्यांचं जे सामान होतं त्याच्यामध्ये जाऊन बसला. दुसऱ्या दिवशी तिथल्या पुजाऱ्यांनी जेव्हा मंदिर उघडलं तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की पांडुरंगाच्या मूर्तीच नाही आहे आतमध्ये आणि ते एकदम भयभीत झाले आणि त्याने त्यावेळेचे तिकडचे सरदार वगैरे यांना ते सूचित केलं. पण पांडुरंगाने त्या सरदारांनाही दृष्टांत देऊन सांगितलं होतं की माझ्या मर्जीने मी माझ्या माझ्या भक्तांबरोबर जात आहे तेव्हा माझा काही तुम्ही शोध घेऊ नका असं. आणि 2-3 दिवसानंतर जेव्हा त्या लोकांना कळलं की त्यांच्या झोळीमध्ये साक्षात पांडुरंग रुक्मिणी सत्यभामा सहित येत आहे तेव्हा त्यांचं मन भरून आलं. कुठे मंदिर बांधायचं वगैरे असा विचार त्यांचा चालू होता. तर इथूनच एक 4-5 किलोमीटरवरती जंगल आहे त्या ठिकाणी पंढरणी म्हणून आज त्या भागाला ओळखलं जातं. त्या ठिकाणी नेऊन पांडुरंगाची प्रथम स्थापना केली. या ठिकाणी मग त्यांची स्थापना झाली 550 वर्षापूर्वी आणि तेव्हापासून ह्या मंदिराचा जो कारभार आहे तो राणे कुटुंबियांतर्फे सांभाळला जातो आणि इथलं जे पूजा अर्चेचं काम असतं ते बाकरे आणि पित्रे आमचं जे घराणं आहे ते पिढीजात करत आलेलं आहे. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.